काल आमची बूथ व्हेरिफिकेशन प्रोग्राम म्हणून आम्ही बुथार वचून पर्सनली थंयच्यो ज्यो आमी समित्यो केल्ल्यो आसा त्यो व्हेरीफाय करपाचो कार्यक्रम आमी 1 सप्टेंबर ते 15 सप्टेंबर असो करप अशें ठरयलां आनी काल त्याचें वर्कशॉप आशिल्लें आनी त्या वर्कशॉपाक आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ऑल इंडियाचे संघटक व्ही सतीश जी ते काल मुद्दाम त्या कार्यक्रमाक वर्कशॉपाक लागून संबोधित करपाक आयिल्ले। आमच्या गोंयांत 1722 बूथ आशिल्ले, आतां 3 वाडले 1725 आनी आमी आमचे बूथ सशक्तीकरण अभियान जे आशिल्लें त्या अभियानाच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्या बुथांच्यो समिती पूर्ण केल्यो आनी त्या समिती पूर्ण करतकच आमी तेंचे आमच्या रिकॉर्ड सगळो आसा तो आमचे कडेन आसा। निवडणूक ही केन्ना तरी 2024 जातली आनी त्यामुळे त्याच्या पयलीं आमी ठरयलें की पर्सनली वचून एक बूथ व्हेरिफिकेशन प्रोग्राम करप म्हणून, कारण 15 तारीख जातकच सगळे चवथीच्या मुडार आसतले आनी 15 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर पर्यंत तशें ऑर्गनायझेशनच्या हातूंतल्यान सगळे जण कांय व्हडले इन्वॉल्व जावचे ना, आपापल्या चवथीच्या हातून ते बिजी उरतले आनी म्हणून आमी ठरयलें 1 सप्टेंबर ते 15 ताच्या भितर आमी 27 मतदारसंघ पयले फेजीन घेवप अशें ठरयलां आनी 1 ऑक्टोबर ते 10 ऑक्टोबर मागीर उरलेले 13 मतदारसंघ आनी तातूंत आमचे 70 टोटल प्रमुख कार्यकर्ते, त्याच्या भितर आमचे सगळेच पार्टीचे ऑफिस बेरर आसात, आमदार आसात, कांय मंत्री आसात आनी हांचे कडेन आमी प्रत्येक एवरेज 10 बूथ ते 30 बूथ अशा प्रमाण ताका वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर दिल्ले आसात। तांच्यांनी पर्सनली त्या बुथाचेर वचप आनी बूथ अध्यक्षा बरोबर तांची मिटींग करप अशा पद्दतीचो कार्यक्रम आसा। त्यामुळे तो कार्यक्रमाचे कशा पद्दतीन वचून थंय व्हेरीफाय करप, कितें करप हें सगळें करपाक लागून काल आमचें एक वर्कशॉप आशिल्लें आनी तातूंत जितले अपेक्षीत आशिल्ले ते सगळे जाण त्या वर्कशॉपाक उपस्थित आशिल्ले आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी व्ही सतीश जी ऑल इंडिया संघटक हांच्यांनी त्या बैठके भितर वर्कशॉपा भितर संबोधीत केलें।